गोवा 7 प्रीमियर लीग फ्लडलायट फुटबॉल सर्त फातोड्डे नेहरू स्टेडियमा भायर ग्राउंडार सुरू जाल्या. 15 मे मेरेन ही सर्त सुरू आसतली. उक्तावणाच्या मॅचींत चर्चिल ब्रदर्सान धेपो स्पोर्ट्स क्लबाक 3-1 मारले. चर्चिलाच्या आग्नेल कोलासान हॅट्रिक केली. उक्तावण सुवाळ्याक फातोड्डेचो आमदार मंत्री विजय सरदेसाय, एल्विस गोम्स, रोमियो फर्नांडीस आनी बाकीचे आशिल्ले. फुटबॉल सगळ्या गोंयकारांक एकठांय हाडूंक शकता म्हूण विजय उलयलो. म्हाका दिसता फुटबॉल जे सगळ्यांक युनायट करूंक शकता. आज पासून ही स्टेज जर पळयली जाल्यार एल्विस गोम्स आतां GFA प्रेसिडेंट म्हणून जालो, पूण ना जाल्यार तो इलेसावाक टोपयो घालून आहलो, चर्चिल दुसरी कितें घालून आहलो, आमी दुसरे जाल्ले, पूण सगळे एक जातात फुटबॉला खातीर आनी फुटबॉल गोंयकारांक एक करूंक शकता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. शिरगांवची लयराईची जात्रा मोठ्या उमेदीन भक्तिभावान आयतारच्यान सुरू जाली. देवीचे दर्शनाक लोकांची सकाळच्यान गर्दी पडटा. गोंयचे तशेंच शेजारच्या राज्यांचे लोक ह्या जात्रेक मोठ्या प्रमाणात येतात. फातोड्डेर होमखण जालें. होमखणांतल्यान धोंड धांवतात ते पळोवंक लोकांची गर्दी पडटा. आज सावन देवीचो कौल दिवंक सुरू. म्हापशेंचे मिलाग्रीस सायबिणीचे फेस्त सोमारा सावन सुरू जालें. गोंयच्या फामाद फेस्ताक गोंयभरच्यान लोक सायबिणीचो आशिर्वाद घेवंक येतात. कांय जाणांच्यो आंगवण्यो आसतात. मेणाच्यो वाती, मेणाचें घर, मेणाचे हातपांय सायबिणीक दितात. इस्टरा उपरांत 16 दिसांनी हें फेस्त. कांय जाण मुद्दम ह्या फेस्ताचे फेरयेक खरेदी करपाक रावतात. पळयात म्हापश्यां मिलाग्रीस सायबिणीचें फेस्त.
इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां prudentmedia.in वेबसायटीर लायव्ह पळोवंक मेळटात. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.